आता चवथी दीस आनी आतां आमी जवळ जवळ 15 दिसा बांयचें उदक हाडटात आनी पेपर सांगता पेपर बार्दें पाणी बाटलो सुरळीत जाल्लो आसा. खंयचो सुरळीत जाल्लो आसा. थोडी एरिया तांकां जाल्लो पडलो सगळें कंप्लीट जावना न्हू हांगा सपाट आनी विठ्ठलवाडी जाल्यार कंप्लीट आमकां उदक मेळना शुद्ध आमी बांयचें हाडटात सांज सकाळ पर्यंत कसलें सुरळीत म्हणजे म्हणजे 24 तास पाणी मेळटलें 24 तास सोडून निदान सकाळी 4 तास तरी मेळ्ळ्यार सगळें जाता न्हू कामां. चवथीचे आमकां 2 दीस खूब त्रास जाल्लेले आसा सामके मेन सारके फेस्टिवला कडेन अशें दिसता की कोण हांगा पळोवपाकूच रेडी ना कोण गव्हर्मेंटान कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक रेडी ना. म्हापशें आतां सुदीन ढवळीकर आनी आमकां सांगता उदक आसा म्हणून तुमकां 12 तास उदक दिता म्हणून पळयत जाल्यार काय एक 10 मिनट 5 मिनटां सुद्दां नळ येना उदकाचो. सगळ्यांक लोकांक फूल त्रास जाता आमकां सगळें अशें उदक बांयचेर वचून हाडचें पडटा. तुम्ही आता कितें अरेंजमेंट केलात सध्या उदकाची? आमी आमच्या शेजाऱ्यांच्या बांयचें आतां उदक पायपांतल्यान तेंचे कडल्यान घेतलेलें आसा सगळ्यांक. पण हे सद्दां अशा लोकांक सद्दां जे त्रास जाता पळय ते सरकारान मातसो विचार करचो सारको तेजेर पूर्ण आनी अशें मेन सारके जे फेस्टिवल बी आसता पळय तेन्ना कितें तरी करचें. अशें जर सामकोच जर तुमी जर धाडूंक शकना जाल्यार टँकराचो तरी अरेंजमेंट करूंक जाय. चवथीच्या दिवसान आमकां हांगा उदीक गावना 4 दीस जाले ताजो उदकाचो थेंब ना घरान. आमी कितें करचें कितकेंदा PWD ऑफिसान वचून येयली ना आमी दिता येता म्हणटा गणपती बुडले तरी आजून उदीक ना आज सुद्दां उदीक ना. आमच्या एका लोकांनी आतां खंयचें हांगाची बांयो खेळाक वचून हाडूंक उदीक सगळ्यांचे नळ म्हणजे तेंच्यांनी सोय करूंक नाका. हे सरकार कित्याक हो असलो आं आनी आमी आमकां असल्या लोकांक ह्या वयाचेर आमी खंय बांयो घेवन आसले. ढवळीकार येवन म्हापशा करता सारो ते उदक आसता सबोद दीस जाता म्हणजे आमकां ना म्हाज्या कामार पयलीं मोडला म्हाजे कडेन उदक हाडूंक जाता. कशे त्रास काडटा आमी चवथी दिसांतल्यान. आतां थंय वयचें पडलें पर्वरी तें सांगा आमकां पर्वरी वचूं येना एक दीस. आतां उदीक 2-4 दीस चवथी कडचें उदकच ना आमगेर. आतां पळय सगळीं धानल सोयऱ्या फेऱ्या आयल्यात आनी तुमी उदक सोडिनात काय उदक ना ती कशें कळटलें.